वयर आमगे फ्रेंडाय गेलो न्हू थिंगा उतोर्डा तेंगे जायत तोर जाल्ली मागीर तेणें म्हाका येता आसतना ती दिलोलीं तोरां हांवें ती मागीर लोणची करपा म्हूण हें केली कुडकी केल्यान चेपणां घायलो ती डिफरंट कोत्ता मुगे सासमाय न्हू ग्रीन कोत्ता तेंचें ग्रीन चिली घेवन कोत्ता ती हांवें केन्ना चोवना ती म्हाका एक एक अशें करून दाखयता हांव शिकता ती एक कोडे पयलीं म्हाका कांय कळनाहलो कुकींग बी कांय कळनाहलोलें हांव जेन्ना काजार जालां म्हगे सासमाय कोत्ता आनी हांव चोयतां आनी मागीर हांवूय शिकता तें येयलें कितें से हेलो से हेलो त्यो ग्रीन चिली आमी तितू यूज कोत्तो न्हू त्यो आमी बाजारां सावन हाडून त्यो आमी ड्राय केल्या एक 3 दीस लागले त्यो आमकां पूण त्यो सारकी क्रिस्पी जालनाय त्यो सो मुगे सासमाय सांगपा लागली तें उदो येता न्हू चेपणां तें तोराचें तेज्या खंय वांटूं जाता आनी मागीर तें बॉयल करपाचें ओके मागीर दाखयता तुमकां हांव केशें को करपा तें ओके चोय ती तोरां ओके ती हांवें वॉश केलें आनी ड्राय केलें आतां हांव तेंचे क्युब्स कोत्तोलें हेचे आतां न्हू आतां हे क्युब्स केले कट केले सो आतां टर्मरीक पावडर घालतलो 1 स्पून मिक्स करपाचें मागीर हेचे हें मीठ तुमको हा जाल्यार बारीक घालपा जाता सद्या आमकां हें हा मोटें मीठ सो आमी हें घालतात आनी घालता 2 मूठ एशें घायलें तें मातशें चड हें न्हू तें हार सो हांव आनी घालता तुमकां जाय तितलें घालपा जाता पूण मीठ मातशें सुबेज घालपाचें तें मागीर घालपानाय न्हू आतां घालताय मीठ लागपा तेंकां ओके सो नेक्स्ट मागीर दाखयता तुमकां कितें करपाचें तें इसली बालदी न्हू बकेट तितू आतां आमी एग घालपाचें तोरां आनी इचे ही थाली न्हू इचे ही थाली समज डायरेक्ट गायली न्हू ती हें जाता कित्याक हारसाण आसता न्हू सो आमी प्लास्टीक बॅगां घालता आनी हितून घालपाचें आतां न्हू आमी थाली घायल्या सो आतां तेजी आमी वेट दवरपाचो वजन सो हांवें कितें केलां एक फातर ते हितून घायला पोतयांक घायला आनी तें वजन दिलां आतां सो ते 3 दीस पासून दवरपाचें ओके वजन जावपाक लास्ट टायम हांवें केलो न्हू तुमकां दाखयपाक आतां आमकां ऑर्डर येयल्या म्हणजे सासमाय करता आनी हाय जाय ते फाल दिवपा ते
हांवें 2 स्पून मेथी घेयल्या ती बरी भाजपाची कित्याक तेल घायला हे पाटी कित्याक तेल घायलें न्हू बरो वास येता मेथयेचो ओके आतां म्हगे हे मेथी ऑलरेडी जाली भाजून आतां हांव सांसूं घालता ओके ती भाजपाची स्लो फ्लेमीचेर भाजपाची सेम क्वॉन्टिटी हेचय ते हें न्हू आमी मातशें येतलें अशें हें करपाचें मेथी आनी ही सांसवां चड करपा न्हू मेथी न्हू चड बारीक करनाकाय कित्याक ती मागीर कोडू जाता ताका लागून मातशें बारीक करपाचें एकू मिक्सरा अशें करून हें करून बंद करपाचें स्टार्ट करून हें गोड न्हू मेल्ट करून दवरलां थोडेंशें उदक घायलां आनी तें मेल्ट करपाचें तें आमकां जाय पडटलें लोणचें करपाक चोय तो न्हू शिजोवपाचो शिजोवन निवून मागीर त्यो मिरसांग न्हू तितून वांटपाच्यो हे फोडान फोडेल तेज्यान थंय मिरसांग्यो ओके तुमकां जाय तितली तिखसाण करूं जाता तो फोड आहलो न्हू तोरांचो शेपणांतल्या तो फोड आनी त्यो मिरसांग्यो सुकलोल्यो त्यो आमी मिक्सरा मारल्यान तेचें आमी अशें करून केलां चडूय बारीक न्हू इतलें दवरपाचें आनी आख्यो घालपा न्हू मिरसांग्यो तुमकां जाय तितले तुमी हें करपाचें बॅलन्स करपाचो तुमगे तीख चड जाय जाल्यार तीख घालपाचें उणी जाय जाल्यार उणी घालपाचें ओके हें न्हू 1/2 लिटर तेल तें बरें शिजोवपाचें आनी मागीर तें शिजलें म्हणटरी हो हिंग घालपाचो 1/2 स्पून आमी तो हेजो चिली हें केलो न्हू ग्रेवी पेस्ट केलो तो घालपाचो तुमकां जाय तितलें घालपाचो तो मसाला न्हू बरो शिजोवपाचो तेलान भाजपाचो बॉयल जाता अरे बंद कर ओके हें गोड न्हू आमी एक्चुली 1 kg केलां पूण तें आमी आख्खें घालनाय हें पयलीं तें तोरां लायन दवरपाचें मातशें गूट ओके आमी 1/2 kg घालताय तुमकां जाय तितलें गोडसाण करूं जाता मिक्स करपाचें तो आमी हें ग्रायंड केलो न्हू हें मेथी आनी सांसवां तें आमी हितून मिक्स करपाचें हें तोरां हें तेल आमी ती पेस्ट घायलो न्हू चिलीचो तो आतां आमी हितून मिक्स करपाचो तोरां तेल सूद आख्खें बेश्टें हेजे गॅसीचेर बी दवरपा न्हू बेश्टें मिक्स करपाचें तें ऑलरेडी आमी सगळें हें केलें न्हू तेल बी न्हू ओके हें तेल आतां आमी हें केलो चोय तें तेल आनी तो चिली पेस्टू तें पयलीं निवयपाचें आं गरम घालपा न्हू ना तीं तोरां मूव जातलीं
मिक्स करून टेस्ट करपाचें. तुमकां समज मीठ जाय जाल्यार येन्ना घालपाचें मीठ बीन.